आणि बहुतेक सगळ्या नगरपालिकेने हांवें प्रवास केलो, गाठी भेटी घेतलेल्यो कार्यकर्त्यांच्यो, आणि त्या हातूंतल्यान दिसून येता की 11 कडेन भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्वा सकयल मागीर थंयचो आमदार आसूं किंवा आमच्या कार्यकर्त्यांनी पॅनल करून कार्यकर्त्यांक सगळ्याक उमेदवार म्हणून उमेदवारी दिवन 11 कडेन आमी पॅनल्स दवरल्या, आणि बहुतेक कडेन सगळ्याक भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वा सकयल सगळ्या नगरपालिकेनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष आसतले. काँग्रेस पक्षान पयलींच ह्या हितूंतल्यान आंग काडून घेतलेलें आसा. तेंच्यांनी गोंया भितर 11 नगरपालिके भितर एकूय उमेदवार दवरना अशें तेंच्या प्रदेश अध्यक्षान स्टेटमेंट केल्लो आसा. त्याच बरोबर अन्य पक्षांनी ह्या हितूर भाग घेवना, आणि भारतीय जनता पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी ह्या निवडणुकेक उतरलेलो आसा, आणि लोकांच्या आदारान आनी सरकारान केल्ल्या कामगिरीचेर फाटल्या 3.5 वर्सां किंवा आमच्यो योजना लोकां पर्यंत पावलेल्यो आसा, आणि त्या ताकदीचेर आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीन आमी सगळी कडेन बरे प्रमाणान यश प्राप्त करतले. बाकीच्या स्वताच्या पक्षाचेर तेंच्या कार्यकर्त्यांचेर विश्वास ना, कारण लोक तांकां लागीं करचे ना अशें तांकां दिसता आसतलें, म्हणून तेंच्यांनी आंग काडून केलें. कदाचित 17च्या इलेक्शनाकूय ते आंग काडून घेत.